South Goa Member of Parliament Virieto Fernandes has accused the Bharatiya Janata Party and its supporters for circulating a fake social media post claiming that Dabolia Airport will be shut down from tomorrow. Fernandes alleged that the post is false and claimed it was created to mislead the public. He said the circulation of what he described as a fake tweet comes after opposition to the alleged move to shut down Dabolia Airport. The South Goa MP further stated that efforts to expose what he called a backdoor attempt to close the airport had unsettled those behind the decision. Fernandes also ascertained that Dabolia Airport will not be allowed to shut down and described the viral post as an attempt to spread misinformation. नमस्कार. आम्ही दिल्ली एका डिफेन्स कमिटी मीटिंग अटेंड करपाक आयिल्ले आनी आयज सकाळी म्हज्या मित्रान सांगले की गोंयांत खंय सोशल मिडियाचेर भारतीय जनता पार्टी तांणी एक पोस्ट केला दाखोवन की एक ट्वीट खंय म्हज्या नांवान एक पोस्ट केल्लो आसा फेक पोस्ट आनी फेक ट्वीट सांगून की फाल्यां दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता. आतां हांव तांकां कंडेम करता आनी बीजेपी तांचो गोंयाय सरकार आहा दिल्ली सरकार आहा तुमी ह्या लेवलाचेर येता की फेक पोस्ट करता लोकां मदें एक उचामळ घालपाक तांकां कन्फ्यूज करपाक. गोंयकार पिशेन गोंयकार हुशार गोंयकार वर्रात हें पळय तुमी कॉन्स्पिरसी आशिल्ली डिफेन्साक यूज करून दाबोलीची सिव्हिल ऑपरेशन बंद करून सगळीं प्लेनां मोपा धाडपाक आनी त्या प्रायवेट प्लेयराक हेल्प करपाक तें तुमी सक्सीड जावंक ना. टायमार देव पावलो आनी तुमी एक्सपोज जाले. हांव फक्त गोंयकारांक सांगता असले एटेम्प्ट बाय बीजेपी फेक पोस्ट करून की बाबा एअरपोर्ट बंद जाता हें जाता चतूर रावया आमी कित्याक हे खंयच्याय लेवलार वचूंक शकता. आयज ते अमेरिकाक एप्स्टिनान सांपडलेले आसा. काल तुमकां खबर आहा केदी व्हडली लॉस दिल्ली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समीट आशिल्ले तातूंत चायनाचो रोबोट हाडलो आनी दाखयलो तांणी डेव्हलप केला म्हूण. सो असले लस करतात ते पाटयेक आमी पातयोवंक जायना. हांव लोकां बरोबर आसा आमी सगळे एक जावन गोंया सांबाळया दाबोली सांबाळया. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.